हालेलुया. प्रेस द लॉर्ड. देवाक आर्कां, देवाक तीनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सोबीत कायचो देव. त्याची सोबीत काय आमच्या जिवितान काम करता आनी ती सोबीत काय घेवन आमी चलता हर एक दिसा हर एका वेळार. आमेन. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. ह्या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी आमच्या जिव्या देवाक वाखाणुया. ओब्रा सिखांत रोत्र मा सिखेत्र लांदे हे रबाशींत्र लांदे. ओ ग्लोरिया महिमा स्तुति वाखाणे ओब्रा सिखा मा कोराकिया रबा सेखे रिशबाराबांत लोहोत्र मा सिखेत्र लांदे. ओ ग्लोरिया महिमा महिमा. पहिली कोरिंथकरांची चीट अध्याय 15 आणि 27वी ओळ आमकां सांगता. 1 कोरिंथकरांत चॅप्टर 15 वर्स 27. खरेच देवान ताच्या पांया तळा सगळ्यो वस्तू घाल्ल्यात, सगळ्यो वस्तू ताच्या खाला घाल्ल्यात. म्हणजे ताका एकल्याकूच भायर रावन सगळ्यो वस्तू ताच्या खाला घाल्ल्यात. आणि 28 लायन आमकां सांगता सगळ्यो वस्तू ताच्या खाला पडतच तेन्ना तोच पूत आपणाक खाला सगळे घालला ताच्या खाला आपणाकूच घालतलो. हे परी देव सगटांचेर आपली पूर्ण पदवी चलयतलो. मोगाच्या भाव भयणांनो, ह्या संवसारांतले सगळे देवान जेजू क्रिस्ताच्या पांया तळा घाल्ला. जेजू क्रिस्ताच्या पांया तळा घातला आनी जेजू क्रिस्तान आपणाकूच देवाच्या खाला दवरला. आनी देवाचें उतर आमकां कितें सांगता? देव सगटाचेर आपली पूर्ण पदवी चलयतलो. कित्याक ह्या संवसाराचेर पदवी फकत एकल्या देवाची आसा, खंयच्या मनशांची ना मोगाच्यान, देवाची आसा. हर एका ह्या संवसारांतल्या वस्तूचेर देवाची पदवी आसा. सैतान आपली पदवी चलोवंक पळयता पूण तो हारता. कित्याक तेचें जिवीत हें शॉर्ट आसा, ल्हान आसा आनी तेचें जिवीत हें देवाच्या हातान आसा. कित्याक तो देवाची एक रचना आसा. तो सगळो संवसार आपल्या हातान घेवंक सोदता अख्ख्या मनशा कुळाक. पूण मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाचें उतर आमकां सांगता पयल 1 कोरिंथकरांत चॅप्टर 15 वर्स 27 की सगळ्याचेर सगटांचेर पूर्ण पदवी देवाक आसा. पूर्ण म्हटल्यार संपूर्ण. थंय सैतानाचो कांयच अधिकार ना. आयज आमी देवाच्या पदवे खाला आसा. आमचें जिवीत, आमचें कुटुंब आमी खंयच वचूंक शकना देवा बगर मोगाच्यान. कित्याक तो पदवेदार आसा, तो पदवेदार, तो अधिकारी आसा, तो सामर्थ्यशाली देव आमच्या जिविताचो आसा. कित्याक ताणें आमकां रचल्यान आनी ह्या संवसारान जिवीत जिवंक दवरल्यान. हर एक वस्तू ताणें रचल्या आनी ताचो अधिकार आनी पदवी ह्या संवसारा वयर आनी हर एका मनशा वयर चलता. त्या देवाक आमी दिनवासुया, त्या देवाची स्तुती गावया, त्या देवाक वाखाणुया. ओ हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक ताचें सिंहासन सर्गार आसा. ताणें आपल्या एकल्या सुताक ह्या संवसारान धाडला. तो आमचो बापूय, तो आमचो मोग करता. ओ हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. बापा स्वर्गीच्या, बापा जेजूच्या, बापा उजवाडाच्या, बापा मोगाच्या, बापा स्वर्गीच्या, बापा जेजूच्या, बापा उजवाडाच्या, बापा मोगाच्या. तुझी रोजना आमी
मानता तोसल्या त्या जीविताची कोर तुका पुरगोट करून आमकां देण्यानी भर आमची वायट कर्तुबां विसरून गोड वेंगेन दवर हालेलुया आमचो देव सर्गीचो देव उजवाडाचो देव मोगाचो देव दिनवासू या मोगाच्या तो प्रामाणिक देव आसा मोगाळ्या बापा प्रामाणिक बापा काकू सारा बापा कोंडवाळ्या बापा मोगाळ्या बापा प्रामाणिक बापा काकू सारा बापा कोंडवाळ्या बापा तुझी कोशी करून तू सामका वाटाकूय सोड तुझी हत्यारा सेवेक लावून सोलोय आमची काळजां मोना तुझ्या मोगान जोडूय तुझो आशीर्वाद दिवन तुझे काळीज भेटूय तुझी कोशी करून तू आमका वाटाकूय सोड तुझी हत्यारा सेवेक लावून चलोय आमची काळजां मोना तुझ्याच मोगान जोडूय तुझो आशीर्वाद दिवन तुझे काळीज भेटूय तुझो आशीर्वाद दिवन तुझे काळीज भेटूय आमची वायट कर्तुबां विसरून गोड वेंगेन दवर आमची वायट कर्तुबां विसरून गोड वेंगेन दवर Oh, maseria la bashere ria la la. Oh, basama keria ra sheri mata lele. Dima shandele masare re re re. Oh, mashara mare ria la 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 la. Oh, basanda la seria la la la. Oh,
तुझी वाट कुटुंबा विसरून गोठवेन गेंदर. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती. आमची सगळी वायट कर्तृत्वां तेच्या पुतान आपल्याचेर घेतल्यान आनी आयज आमी फ्री जाल्या तेची जेजू क्रिस्ताच्या सामर्थ्यशाली नांवान. आमेन. तेची उतरां, तेची ताकद आमकां ताकतिवंत करता. प्रेज द लॉर्ड. तेची उतरां आनी तेची ताकद आमकां ताकतिवंत करता. तेजे शब्द म्हाका आनी तुका एक नवें जिवीत दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तेच्या शब्दान ताकद आसा. आमेन. तेच्या शब्दान ताकद आसा. तेच्या उतरान सामर्थ्य आसा. जो कोण तेचे उतर पाळता तो सामर्थ्यशाली जाता. पळयात आजचे देवाचे उतर कितें सांगता तें. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 24 to 26. माथेवाचो 7वो एपिसोड आपलें जिवीत बदलता. प्रेज द लॉर्ड. वा त्या प्रमाणे चलता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात देवाचे उतर कितें सांगता तें. जो कोण ही जेजू क्रिस्ताची उतरां आयकता. प्रेज द लॉर्ड. आनी त्या प्रमाणे चलता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो कसो तो पळयात. तो आपलें घर खडपार बांदता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो आपलें घर खिचूर बांदता. खडपार बांदता. प्रेज द लॉर्ड. खडपार बांदता. हालेलुया. तो आपलें घर खेच्यार बांदता. खडकार बांदता. सजवून घेयात. हें उतर सामर्थ्यशाली आनी हे उतरान म्हजें आनी तशें तुजें जिवीत बदलता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पयलें सजमोन घेयात. आमचे जिवितान आमी देवाची उतरां सजमनाव देखून आमी देवाच्या आत्मीक जिवितान फुडें वचना. प्रेज द लॉर्ड. देवाच्या स्पिरिच्युअली लायफान फुडें वचना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. स्पिरिच्युअली लायफान फुडें वचना. पळय देवाचें उतर कितें म्हणटा. देखून ही म्हजी उतरां आयकता आनी ताचे प्रमाणे चलता तो आपलें घर खडपार बांदलेल्या शाण्या मनशा भाशेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून ही म्हजी उतरां आयकता आनी ताचे प्रमाणे चलता. पळय परत एक पावस सांगता. देखून ही म्हजी उतरां आयकता आनी ताचे प्रमाणे चलता तो आपलें घर खडपार बांदता. हांव तुमचो लक्ष पवित्र आत्मा हाडूंक सोदता तो खडपाचेर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. हांव तुमचो लक्ष हाडूंक सोदता तो खडपाचेर. प्रेज द लॉर्ड. पळयात. Psalm 28 verse 1. स्तोत्राचो 28वो एपिसोड आनी पयली ओळ कितें सांगता पळयात. सर्वेस्पर देव म्हजें खडप. आमेन. आनी ताकाच हांव उलो करतलो. आमेन. सो खंय कितें म्हणटा. सर्वेस्पर देव म्हजें खडप. सो खडप म्हटल्यार कोण हें पयलें सजमन घेवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. खडप म्हटल्यार सर्वेस्पर देव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजू ख्रिस्त कितें म्हणटा. देखून ही म्हजी उतरां आयकता आनी त्याच्या प्रमाणे चलता तो आपलें घर खडपार. खडपाचें नांव काडात आनी थंय देवाचें नांव घालात. तो आपलें घर सर्वेस्परां देवाच्या बांदलेल्या एका शाण्या मनशा भाशेन. प्रेज द लॉर्ड. जो देवाची ही उतरां आयकता तो आपलें घर सर्वेस्पराच्या जिवितान बांदता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 10 वर्स 4 जर तुम्ही पळयताय ते हितून अशे भाशेन बरयला. ते सगळे एकाच आत्मीक खडपांसून उदीक पियाल्ले. प्रेज द लॉर्ड. आनी तो खडप म्हटल्यार जेजू ख्रिस्त आसलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. एक्झोडस चॅप्टर 17 वर्स 6 कितें म्हणटा. होरेब दोंगरावर हांव एका खडपाक तुज्या फुडें दवरतलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी त्या खडपाचेर तूं काठी आपटतले आनी तितूनसून उदक भायर येतलें आनी तो खडप म्हटल्यार जेजू ख्रिस्त आसलो. प्रेज द लॉर्ड.
पळयात आयज जे देवाचे उतराचे म्हत्व आसा तितले आयज लोकां देवाच्या उतराक म्हत्व दिनात. आयज वर्ड ऑफ गॉड जितलें पावरफूल आसा तितलें आमी वर्ड ऑफ गॉडाक म्हत्व दिना. आयज वर्ड ऑफ गॉड कितलें सामर्थ्यशाली आसा त्या वर्ड ऑफ गॉडाक आमी तितलें समर्पण करना. प्रेज द लॉर्ड. हे सगळें आमचें जिवीत देवाच्या उतरांचेर बांदलेलें आसा. हे सगळें आमचें जिवीत देवाच्या उतरां प्रमाणे आसा आनी जो कोण ती उतरां आयकता आनी तेचे प्रमाणे चलता तो खडपार बांदलेल्या एका मनशा भाशेन आसा. प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार तो सर्वेस्पर देवा लागीं आपलें घर बांदता आनी ज्या वेळार सर्वेस्पर देवा लागीं आमी घर बांदता तें घर मोडना, तें घर तुटना, तर तें उंच उंच वाडयत रावता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया, सर्वेस्पर देव तुजी ताकद आसा, सर्वेस्पर देव तुजें बळ आसा आनी सर्वेस्पर देव तुजें सामर्थ्य आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव कितें म्हणटा, सर्वेस्पर देव तुजी ताकद आसा, सर्वेस्पर देव तुजें बळ आसा आनी सर्वेस्पर देव तुजी सामर्थ्य आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितें 25th लायन कितें म्हणटा, पावस आयलो, आवर आयलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें, तरी पासून तें घर मोडलें ना. प्रेज द लॉर्ड. सो तुमचें जर घर तुमकां जर पळय वादळ मोड हें म्हटल्यार कितें, वादळ मोड हें म्हटल्यार तुमच्या जिवितांतले प्रॉब्लम, तुमच्या जिवितांतले कश्ट, तुमच्या जिवितांतले त्रास हर एका वेळार ते तुमच्या लायफान आसात. प्रेज द लॉर्ड. पूण ज्या वेळार ते मारतात त्या वेळार तुमी हालच्यात नात जर तुमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतात जाल्यार आनी जर तुमी देवाची उतरां आयकतात जाल्यार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाची उतरां तुमकां सामर्थ्य हाडटा, देवाची उतरां तुमच्या जिवितांत ताकद दिता, देवाची उतरां तुमच्या जिवितांत पदवी दिता. प्रेज द लॉर्ड. आयज पळयात एक मनीस देवाची उतरां उलयता आनी हजारो किलोमिटरार ते हिलींग जाता. प्रेज द लॉर्ड. आयज एक देवाचें उतर मनीस उलयता आनी भायल्या देशांनी कितलें लांब देवाचें हिलींग आसा. पळयात कितें सांगता तें तुमकां देवाचो आत्मो अशा भाशेन सांगता, देवाच्या उतराक डिस्टन्स कितलो तो चलना, देवाच्या उतराक कितले किलोमिटर अंतर आसा तें सजमना, देवाच्या उतराक खंय तूं रावताय तें सजमना, कित्याक तें एक जिवें उतर आसा. दीस इज द रेमा वर्ड. हें जिवें उतर तें काम करता, इफेक्ट करता आनी रिटर्न येता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आनी जें हांव शिकलां म्हज्या जिवितांत तें देवाचें उतर. प्रेज द लॉर्ड. जो कोण देवाच्या उतरां प्रमाणे चलता तो देवाक घेवन चलता आनी जो कोण देवाच्या उतराक डिक्लेअर करता तो देवाची परगटणी करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयज पळयात आमच्या जिवितांत दीसभरान आमचो फोकस सगळ्या वस्तूचेर आसता, सगळें आमच्या जिविताचेर आसता, सगळें आमच्या संवसारी वस्तूचेर आसता, पूण आमचो फोकस नासता देवाच्या उतराचेर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेचेर तूं उबो आसाय, जें तुजें फावंडेशन आसा तेका तूं विसरताय. प्रेज द लॉर्ड. देवाची उतरां तुजें फावंडेशन आसा, देवाची उतरां तुजी ताकद आसा, त्या उतराक लागून आजून ताकाय जगलाय आनी फुडें पासून तूं जगतलय, कित्याक तें उतर तुजें सामर्थ्यशाली आसा. आमेन. तें उतर सामर्थ्यशाली आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय देवाचें उतर कितें म्हणटा तें, देवाचें उतर तुमकां धादोशी करता, देवाचें उतर तुमकां सोबीत करता, कित्याक तें देवाचें उतर देवाच्या तोंडांतसून भायर पडटा. आमेन. प्रेज. देवाच्या आत्म्यानसून भायर पडटा. देवाच्या आत्म्यानसून भायर पडलेली उतरां ही ताकद तुज्या जिविताक दिता. प्रेज द लॉर्ड. ताकद तुज्या जिविताक दिता. प्रेज द लॉर्ड. 26 लायन पळयात कितें म्हणटा, पूण ही म्हजी उतरां आयकून ताचे परमाणे चलनात. तो आपलें घर रेवेर बांदलेलें एका पिसाट मनशा भाशेन. 27 लायन म्हणटा, पावस पडलो, आवर आयलें, वादळ येवन त्या घरार मारलें आनी तें घर मोडलें आनी अशें म्हूण तें कोसोन पडलें. प्रेज द लॉर्ड. अशें म्हणून तें कोसोन पडलें. जो कोण देवाची उतरां आयकता, इम्पॉर्टंट कितें, आयकता पूण त्या प्रमाणे चलना.
आयकता पूण त्या प्रमाणे चलना. पवित्र पुस्तक म्हणटा तो आपलें घर रेंवेचेर बांदता आनी रेंवेचेर बांदलेलो मनीस पिसाट आसता. कित्याक रेंवेचेर खंयचोच मनशाक घर उबारूंक जायना. कित्याक उदकाचो एक ल्हार पासून येयले जाल्यार तें मोडून वयतलें, कित्याक तेचो फावंडेशन घट. प्रेज द लॉर्ड. सो आयचे देवाचें उतर तुमकां कितें सांगता? जेजू क्रिस्त तुमचो कोनशाचो फातर आसा. आमेन. आनी पवित्र पुस्तक सांगता तेचेर तुमी सगळी आपली इमारत बांदलेली आसा. प्रेज द लॉर्ड. तेचेर तुमी तुमचें घर बांदलेलें आसा. जो कोण जेजू क्रिस्ताच्या उतरा प्रमाणे चलता तो सोबीतकायेन वाडटा आनी तो सोबीतकायेन वाडलेलो देवा मुखार प्रगट जाता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. देखून पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा? दोंगरार वसलेलें शार लिपोवन रावना ना. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा? दोंगरार वसलेलें शार लिपोवन रावना ना. कित्याक लिपोवन रावना ना? कित्याक तें दोंगरार वसता आनी दोंगरार वसलेलें शार सगळ्यांक दिसता. प्रेज द लॉर्ड. तुमी ते दोंगर जावन आसात, तुमी ते शार जावन आसात. तुमचो पर्ज दुसऱ्यांक असो फाकयात कितें तर दुसऱ्या वरवीं तुमचें जिवीत जशें बदललां तशें तुमचे वरवीं आनी जायत्या जाणांचें जिवीत बदलोंक जाय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आनी अशा भाशेन आमी हर एक जेजू क्रिस्ताची कुडीचे सांदे जावंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. आयज इम्पॉर्टंट ना तूं कितें करताय तें. आयज इम्पॉर्टंट ना तूं कितें जिवीत जियेताय तें. आयज इम्पॉर्टंट आसा तूं देवा सांगाता कितलो टायम स्पेंड करताय तो. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जो कोण ह्या संवसारान कमयता, जो कोण ह्या संवसारान जोडटा ते संवसारानूच रावता, पूण जो कोण आत्म्यान कमयता ते स्वर्ग राज्यार घेवन वयता. आमेन. सोपायात आमच्या जिवितान आमी स्वर्ग राज्याची दायजी आसा. आमी स्वर्ग राज्याची भागीदारी आसा. आमचें जिवीत स्वर्ग राज्याचें आसा. सोपायात आपलें जिवीत देवाक भेटयात आनी त्या जिविता प्रमाणे चलात. आमेन. थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासून, ह्या वेळा पासून, ह्या उतरां पासून तुजी उतरां आसा आसली जिविताची. जेका सजमता तो आपलो जिवीत बदलता आनी जो जिवीत बदलता तो सोबीतकायेचें झाड जाता आनी त्या झाडाची फळां दुसरी खाता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. देव तुमचो मोग करता.